same Sarkar that said Har Ghar Jal. खास करून गोंयची कॅरिंग कॅपॅसिटी म्हणटी जावपाक जाय पयली स्वतः. मागीर मुखेलमंत्री लास्ट टाइम सेड 4 hours. People are shouting whether they even get 2 hours and that 2 hours also in 2 days. सरकाराचे धोरणां अशी आसपाक जाय की आमी आमच्या लोकांक पयलीं उदक प्रोवायड करतले. आयज जे मिनिस्टरान आन्सर दिला म्हाका बरें दिसलें की मायग्रंट इन्फ्लक्स जाता त्या इन्फ्लक्साक लागून आमकां वॉटर सप्लाय वाडची पडटली, उदकाचें प्रमाण वाडोवंक जाय. 85% ऑफ माय गोवन्स ह्या 3 गोष्टीची गरज आसा जाल्यारच तुका हॅपीनेस इंडेक्स जो गोंयचो मुख्यमंत्री सदांच आपल्या भाशणाक सांगता पयलीं तो वाडटलो. जर सदांच आमकां उदका खातीर जर रडचें पडलें जाल्यार दोळ्यांतल्यान जर आश्रू जर पडले जाल्यार आनंद अश्रू केन्नाच येवपाक जावपाना. The capacity of existing water treatment plants is 674.50 MLD, whereas the requirement is at 695, having a deficit of or shortage of merely 21 MLD of water. The capacity of ongoing and newly proposed water treatment plant is 325, and when we add up to this 674, it works out to 1000 MLD. As of today, if you calculate it totally, our need is 700 MLD. The supply would be in another 6 months' time would be something around 1000 MLD.